विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सोनिया गांधी गोंयांत येवचे पयलीं सरकारान प्रादेशीक आराखड्याची अधिसुचोवणी फाटीं घेवची आनी आराखडो 6 म्हयन्यां खातीर स्थगीत दवरचो, नाजाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोन दिल्या. आपल्या नव्या प्रादेशीक पक्षाची घोशणा आपूण सप्तका भितर करतलो अशें मिकीन म्हळां. मुगे बाबा सांगणी इतलीच, ह्या सरकारान आनी सोनिया गांधी गोंय लँड जाता पयले हो रिजनल प्लॅन आसा डिनोटिफाय कराय, 6 म्हयने अभियानाची दवराय, एक एक गांवांत एक एक लोकांक गेले अडचणी हाय, लोकांक कितें जाय, कितको जाय, किश भाशेन जाय, कितें फाव आहा ते गांवांत तें तुमी सजेशन घेयाय आनी मागीर कराय. गोंयकारांचे प्रस्न घेवन फुडें सरपी प्रादेशीक पक्ष आपूण रोखडोच काडटलो. पक्षाची घोशणा सप्तकभरांत जातली अशें मिकी म्हणटा. आपल्या पक्षाचो बाणावलेचो आमदार म्हूण कायतान रुजारियो सिल्वाचें नांव मिकीन जाहीर केलां. हांव तुका बाबा तुका 33 कॅन्डिडेट रेडी केले, सगळे हांडीता, सगळे आसतले म्हजे पयले, सगळे आसतले 33. काँग्रेसीन विधानसभा बरखास्त करून बेगिनात बेगीन वेंचणूक घेवची, मागीर लोक काँग्रेसीक ताचो जागो दाखयतले अशें सध्या सत्ताधारी पक्षांत आशिल्लो मिकी म्हणटा. बेताल भाटीच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस. गोंयचो मुस्लीम समाज विधानसभेत तशेंच पालिका आनी पंचायत वेंचणुकांनी आरक्षण मागता. ते शिवाय तांकां शिक्षण आनी नोकऱ्यांनी आरक्षण जाय अश्यो वट्ट 15 मागण्यो घेवन मुस्लीम फोरमान सरकारा सामकार दवरल्यात. ह्यो मागण्यो वेंचणूक आचारसंहिते पयलीं तडीक लागल्यो ना जाल्यार काँग्रेस सोडून खंयच्याय पक्षाक हो समाज राजकीय तेंको दिवंक शकता अशी शिटकावणी फोरमान काँग्रेसीक दिल्या. पण ह्या फावटी आमी सगळ्यान पयलीं इम्पॉर्टन्स आनी डिमांड्स आमचे काँग्रेस पक्षाक दिला. तेंच्यांनी जर हे पूर्ण करना जाल्यार आमचो जे डिमांड्स आहा आनी मुस्लीम समाज जो आहा ते आमी वी विल बी ओपन टू ऑल द पार्टीज दिस टायम. नव्यानच घडयिल्ल्या गोंय मुस्लीम फोरमाच्यो कांय मागण्यो आसात त्यो अश्यो. मुसलमान समाजाच्या उदरगती खातीर प्रधानमंत्र्यान आंखिल्ली 15 कलमी कार्यावळ समाजाच्या मुखेल संघटनांक घेवन बेगोबेग चालीक लावची. मुसलमान समाजाक गोंय विधानसभा, नगरपालिका आनी पंचायतींनी 7% आरक्षण, सरकारी सेवेंत मुसलमान समाजाक आरक्षण, भलायकी, पुलीस, शिक्षण खात्यांनी प्राधान्य, शाळांनी मुसलमान समाजातल्या विद्यार्थ्यांक 7% आरक्षण, सगळ्या मतदारसंघांनी कब्रस्तान, सिमित्री आनी मुसुंडी बांदपाचो कायदो चालीक लावचो, सच्चर समितीचो अहवाल चालीक लावचो, गोंयांत राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची थापणूक करची. येता त्या वेंचणुकेत 4 जाग्यांचेर काँग्रेसीन मुस्लिमां खातीर वेंचणुकेक रावपाक तिकीट दिवची अशी मागणी फोरमान केल्या. सरकारान आचारसंहिता लागू करचे पयलीं मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी फोरमाचे मुख्य समन्वयक शेख इफ्तिकारान केल्या. काँग्रेस मुसलमान समाजाक फक्त मतां खातीर वापरून घेता. प्रत्येक वेंचणूक जाहीरनाम्यात समाजाच्यो मागण्यो आसता, मात ताचे फुडें कांयच जायना. चडसो मुसलमान समाज झोपडपट्टेन रावता, तांकां घरां बांदपाक दिवची न्ही अशे थाराव कांय पंचायतींनी घेतात असो दावो फोरम करता. स्लम जे आसात आयज गोंयांत जे आसात, स्पेशली जावं मोती दोंगर, जावं डेक्कन टायर, जावं ते फकीर बांदमडगांवान, मागीर चिंबेल, मागीर फोंड्यान जे आसा, हे KGN, हे सगळे स्लम एरियाज क्रिएट कोणी केला? पॉलिटिशियन क्रिएट केला फॉर पॉलिटिकल, तेंचे वोट घेवपा खातीर. मुरगांवां काँग्रेसीन सैफुल्ला खानाक तिकीट दिवची अशेंय फोरमान मागला. ताका एक मार्मागोवा ताका एक संदी दिवची आनी ताका एक टिकेट दिवची, सो दॅट आमचे मायनॉरिटीचे रिप्रेझेंटेशन ते आनी असेंब्लीन करची. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. ज्येष्ठ गावपी नाट्य आनी भजनी कलाकार नाना शिरगांवकाराक शुक्रारा फांतोडेर असनोड्या काळजाच्या आताकान मरण आयलें. ते 76 वर्साचे आशिल्ले. दनपारां तांच्या कुडीर असनोडेच्या मसुंडेत निमणे संस्कार जाले. धन्यती पंढरी धन्य भीमाती रे, धन्यती पंढरी धन्य भीमाती रे, धन्यती पंढरी धन्य भीमाती रे, चंद्रभागा नीरा रूप चंद्रभागा नीरा नामनेचे भजनी कलाकार नाना शिरगांवकाराक शुक्रारा फांतोडेर काळजाच्या आताकान मरण आयले. मूळ शिरगांवचे आशिल्ले नाना फाटलीं 20 वर्सां असनोड्या रावताले. आपलो बापूय मनोहर बुवा शिरगांवकारा फाटल्यान तांणी गोंयभर भजनी कलाकार म्हूण भजनाच्यो कार्यावळी केल्ल्यो. ते बऱ्यापैकी नाट्य कलाकारूय आशिल्ले. ते हार्मोनियम आनी फिडल वाजयताले. तांकां जायते पुरस्कार फावो जाल्ले.
गोंयभर तांचे शिष्य आसात. तांचे फाटल्यान 2 पूत, 1 चली आनी 2 भाव आसात. नानाक तांच्या शिष्यांनी आर्गां ओंपली. सांजे 3 वरांचेर अस्नोड्या मसुंडेत तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार केले. खूप म्हणजे असे मोठे आणि खूप आंतीक सगळे कलाकारांक प्रत्येक रामभाऊ मराठी पासून सगळे अभिषेकी बुवा पर्यंत साथ केल्ले. एक भजनी कलाकार आमचे गोंयचे आनी अशें खूप वायट जालें. म्हणजे एक संगीताची मोठी पोकळी आज जाली. आनी तेन्ना आमकां भायर येवन तेणी सांगलें घनश्याम तूं यो हांगा आपूण थोडें जें कितें आहा तें घे आपल्या कडच्यान अशें म्हाका पासून लास्ट तेणी सांगलें. पूण म्हाका योगायोगान म्हाका टायम मेळ्ळो ना. आज येतलो फाल्यां येतलो आज येतलो फाल्यां अशी असले आमचे सारके असले गुरुजी मेळपाक आमकां व्हेरी डिफिकल्ट. आनी हे पळय आतां हे तेंच्यांनी प्रत्येक गांवांत तेंच्यांनी बरें आपलें नांव बरें केल्लें आसा. नाना म्हणजे एक रत्नूच अशें म्हणूं येता म्हाज्या सारक्या मनशाक. खरोखरच रत्न आसलो ते. असलो कलाकार ह्यान फुडें जायत वा न जायत हें म्हाज्यान सांगूंक जायना. पूण असल्या स्वभावाचो मनीस नाना सारको खूपच बरो आसता. नाना पयलीं स्त्री पार्ट काम करतलो. स्त्री पार्ट करतलो तो. काही नाटकां मल्लिकार्जुन मंजुळा, झिंजून सुटका, मानापान, संगीत विद्याहरण ह्या नाटकांत त्यांनी स्त्री भुमिका केल्ली आसा. त्याच्या नंतर विद्याहरणात परत त्यांनी काजाची भुमिका केल्ली आसा. अस्नोड्याच्यान आमचो खबराकार उदय परब. मठग्रामस्थ हिंदू सभेक मडगांव मसुंडेत इलेक्ट्रॉनिक क्रिमेटोरियम बसोवपाचें आसल्यार ताका लागपी अर्थीक मजत गोंय सरकार दितले अशें उतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन मडगांवकारांक दिलां. मसूण वाठारांत पार्किंग वेवस्थे खातीर कामाची सुरवात केल्या उपरांत उलयतना मुख्यमंत्र्यान हें उतर दिलें. मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या मसुंडे खातीर पार्किंग वेवस्था करपाचें सरकारान थारायलां. ह्या कामाची सुरवात मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन नाल्ल वाडोवन केली. ह्या वेळार फातोड्डेचे आमदार दामू नायक, मडगांवची नगराध्यक्ष सुशिला नायक, मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष भाई नायक आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. मडगांव मसुंडेत इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम बसोवपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगले. इन्क्लुडींग पार्किंग किंवा इल्युमिनेशन, इलेक्ट्रिकल सगळें कितें इल्युमिनेशन सुद्दां तें सुद्दां करून सरकारान दिवपाचें ठरयलें. त्या भायर इलेक्ट्रीक क्रिमेटोरियम सुद्दां जर फाल्यां फिजिबल आसा आनी तो सुद्दां घालपाक जाय जाल्यार तो सुद्दां सरकारान ताजेर कॉस्ट बेर करपाक जाता. म्हणजे सरकार ताजी कॉस्ट बेर करता. हिंदू मठग्रामस्थ सभेच्या हायर सेकंडरी स्कुलाक बिल्डींग बांदपा खातीर 1 कोटीचें रीण दिवपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दाखयली. फातोड्डेचे आमदार दामू नायक आनी मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष भाई नायकाचें ह्या वेळार उलोवप जालें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.